केप्यां शिरोय घरगुती वादांतल्यान जावयान मायक मारली। 13 डिसेंबराची गजाल। आचल अंजी खाणे आणि तिचो घोव तमीश पार्सेकारा मदीं मोठी झगडी जाली। त्या वेळार आचलाची आवय रेणुका मदीं पडली। जावयान रागान तिच्या पोटात सुरो मारलो। अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून पुलिसांनी जावयाक ते दिसा धरलो आणि सुरोय जप्त केलो। माय सामकीच क्रिटिकल जाल्ल्यान तिका आदी मडगांव हॉस्पिटलांत उपरांत जीएमसीत व्हेली। फाटले 15 दीस उपचार चालू आशिल्ले। आयज सकाळी मायन जीव सोडलो। जावयाचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केस आता खुनाची केस जाल्या। पुलीस प्रकरण उस्तितात। 13 तारखेक पीस व्हॅली केप्यां शिरोय हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो की अटेम्प्ट टू मर्डर जी घोव बायल आनी बायलेली आवय तेंचे भितर खंय तरी तोंडान वादावत जावन तेजे घोवान ते बायलेच्या आवयक पोटांक वेपनान वार केल्लो आनी ती क्रिटिकल कंडिशन आशिल्ली। मागीर तिका जीएमसीक एडमीट केल्लें आनी अरावंड 13 डेसा नंतर आज सकाळी अरावंड 3:20 अर्ली मॉर्निंग तिची डेथ जाली आनी हें इन्फॉर्मेशन आमकां केपी पुलिसा कडल्यान कळयलें आसा। तशेंच ज्या प्रमाणे अटेम्प्ट टू मर्डर आतां तेका सेक्शन 3(2) लायिल्लें आसा आनी सद्या तो ज्युरिडिक्शन हेतू जेलीक ऑलरेडी अंडर जेल आसा आनी फुडली कारवाई चालू आसा। हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपींच्या क्रिस्तालन पेडणेकर।